गड्यांक येवपी लोकांनी शिस्त पाळची म्हूण देवस्थान समितीचो उलो. गडो दितात थंय लोक पयलींच वचून रावतात. अशें करचे न्ही. कितेंय बरें वायट जाल्यार कोण जबाबदार काय समितीचो प्रस्न. आमच्या देवस्थानात फक्त भोग घेवपाचो, शोध घेवंक जायना आमी येल्ल्यांक तेच सांगता, तुजे इच्छे प्रमाणे हांगा तूं तुजें कितें कसलें काम आसा इच्छेन जे मनासून यो आमच्या वये कडेन थंय सांगणें करूंक लाग तुजें काम जाता. गडे म्हणजे कितें असो सिनेमा नाटक असले काय तसले न्हू ते. हे आमचे व्हडले देवस्थानाचो एक मोठो उत्सव, देवाचो आणि देव आणि मनशा मदीं एक उत्सव आणि देवतराच्या मदीं. तेन्ना लोकांनी कितें तरी देवाक म्हणून आपूण येता थंय मस्ती करप ना, कितें मदिरा पिवन आनी कितें करून लोक येतात न्हू तशें येवप ना. एक देवस्थानाचो देवाचो उपभोग घेवपाक, उत्सवाचो उपभोग घेवपाक येवपाचें. ज्या जाग्यार देवाचे कितें तरी प्रोग्राम आसता, कितें तरी गडो दिवपाचो आसता, की मशनां हाडपाची आसतात, त्या जाग्यांचेर लोक जे पावतात न्ही, अशें गेल्या वर्सा आमकां आयकूंक येयलां. त्या जाग्यार लोकांनी शक्यतो थंय पावपाचें न्ही, वचूंक जायना, पयलीं वचून रावतात. आतां गडो दिवपाचो आमचे थंय पयलीं वचून रावतात. थंय वचून रावल्या उपरांत गेलो जाल्यार थंय कितें जातलें आनी कितें ना हें कोण सांगूंक शकचो ना. देवाक येया, देवस्थानाचो उत्सवाचो उपभोग घेया, पण उत्सवाचें कितें कितें आहा तें सोदूंक वचूं नाका. हांगा सोदूंक वयशात तुमी त्रासान पडटल्यात आनी तेतून तुमी त्रासान पडल्या उपरांत आमकांय लोकांक तुमी त्रास करतल्यात. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.